उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. ओवेस्वर 12. त्या दिसांनी सर्वेस्परान आब्रामाक म्हणलें, तुजो देश, तुजो घोराबो आनी तुज्या बापायचें घरदार सोड, आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशांत वच. हांव तुजे थावन एक व्हड पोरसां उपजयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो, आनी तुजें नांव इतलें श्रेश्ठ करतलो की आशिर्वाद घालपाक लोक तें नांव वापरतलो. तुजेर आशिर्वाद घालतात तांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतात तांचेर हांवूय शिराप घालतलो. प्रितुमेवेलीं सगळीं कुळां तुजें नांव घेवन आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं. सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन आब्राम भायर सरलो, आनी लोटूय ताचे बराबर गेलो. आब्राम हारान गांवांतलो भायर सरलो तेन्ना ताका 75 वर्सां आसलीं. आब्राम साराक आपले बायलेक तशेंच लोटाक आपल्या बाच्याक आनी हारानांत सगळी गिरेस्तकाय आनी पोरसां जमयलोली तितली घेवन कानानचे वाटेक लागलो आनी थंय पावलो. शेकेमच्या पवित्र जाग्यार पर्यान म्हणजे मोरेच्या शेंदूर रुखा पर्यान तीं भोंवलीं. त्या काळार त्या गांवांत कानानकार लोक रावतालो. आब्रामाक दिश्टी पडोन सर्वेस्परान म्हणलें, हो देश हांव तुजे सोंस्तीक दितलो. आनी आपणाक दिश्टी पडलोलो त्या सर्वेस्पराच्या मानाक आब्रामान एक वेदी बांदली. थंय थावन बेतेलचे उदेंतीक आसलोले दोंगरीत तालुके पर्यान तो गेलो, आनी थंय ताणें आपलो तंबू ताणलो. ह्या तंबूचे अस्तोमतेक बेतेल आसलो, आनी उदेंतीक आई. थंय ताणें सर्वेस्पराक एक वेदी बांदली, आनी सर्वेस्पराचें नांव घेवन ताका उलो मारलो. थंय थावन प्रवास करीत करीत आब्राम नेगेब पर्यंत पावलो. पूण थंय व्हड बुकदुकोळ पडलो, आनी आब्राम कानानच्या दक्षिणे वाटेन फुडें फुडें सरून शेकी तो इजिप्तांत पावलो. आनी थोडो काळ थंय जियेलो. इजिप्ताचे शिमेर पावच्या आदीं ताणें साराक आपले पत्नीक म्हणलें, तूं एक सोबीत अस्तरी. इजिप्तांतलो लोक तुका पळोवन म्हजी पत्नी म्हूण सुमार करतले, आनी ह्या पासत म्हजो जीव काडटले. तूं म्हजी भयण अशें तांकां सांग. हे परी म्हाका सोडून ते तुका बरें देखतले. थंय भितर सरना फुडें इजिप्तांतल्या लोकान साराची सोबिताय देखली, आनी कांय राजमालांतल्या अप्सलांनी तिची खबर फारावाक सांगली. आनी शेकी तिका फारावाच्या राजमालांत व्हेली.
आनी तिका लागून फारावन आब्रामाक बऱ्यान लेखलो आनी मेंढरां बोकड्यांचे, गाय बैलांचे, गाडवां उंटांचे हिंड ताका दिले आनी जायते चाकर ताच्या ताब्यांत केले. पूण फारावन साराक आपली पोतीन करूंक वेली देखून सर्वेस्परान फारावाक ताच्या आनी राजमालांतल्या लोकांक पिडे वायटाची बरीच खास्त लायली. हें वळखून फारावन आब्रामाक आपोवन व्हेलो आनी म्हणलें, कित्याक म्हूण म्हजें सवें अशें केलें? तुजी पोतीन म्हूण म्हाका कित्याक सांगलें ना? तिका म्हजी पोतीन हांवें करूचें, तूं तुजी भयण म्हूण कित्याक म्हणलें? आतां तुजे पोतीनीक घे आनी हांगासरलो मातसो कोडसर. पादशान आपल्या मनशाक हुकूम दिलो आनी तांणी आब्रामाक ताचे पोतीनीक आनी ताचें तें सगळें ताका दिवन ताचे वाटेर घालो.